सो आयज आमी डोर टू डोर करपा येयल्ले मडकय वाडा बाया सुर्ला. सो आमकां एक इशू हायलायट जालो की तेंचो लोकांचो प्रॉब्लम आसा की रोड तेंचो रोडा खातीर प्रॉब्लम आसा. आतां आमचो सीएम सांगता की सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बऱ्या पैकी बरे रोड आसा म्हूण तेणी फाटले वाट हांगा शिरोड्या गेल्लो मिटिंगेक तेन्ना तेणी सांगलेलें की बऱ्या पैकी बरे रोड आसा. सो हांव तुमकां दाखयतां की ह्या वाड्यार लोकांचो कितें प्रॉब्लम आसा आनी रोड कसले आसा ते. आतां आमी सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा सीएमाच्या एरियेन आसा. सो तुमकां रोड दाखयता. रोडाक पळया की तेणी सोबन बेतो घातलेलो. बेतो घालून म्हणून हो तांकां टेम्पररी रोड करून दिला. बेतो फूल म्हणजे हे सायडीनसून हो रोड तांकां करून दिला आनी ते सायडीन एका वेळगेच्यान रोड आसा तो फूल मातयेचो आसा. आनी तांकां आतां एक एम्बुलन्स सुद्दां आपयतलो एमर्जन्सी जाल्यार तांकां त्या देवळा कडेन आपोवचें पडटा म्हणटा तेंच्या. लक्ष्मी नारायण देवळाच्या देवा कडेन देवूळ आसा खंय थंयसर आपोवपा पडटा. थंय येतलो जाल्यार तांकां खंय 1 किलोमिटर आसा आनी तेच्या फुडें गोळ्यांची घरां आसा. सो तांकां अजून उदक सुद्दां ना म्हणटा ती. आतां जो आमचो सीएम सांगता की 16,000 जो लिटर म्हणटा तो उदक दिता फ्री म्हणटा. जर तुज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोकां कडेन अजून नळूच पावना जाल्यार तूं 16,000 उदक कोणाक फ्री दितलो. आनी रोडाची परिस्थिती ही यो मातसो फुडें यो दाखयता. फूल रोड काबार जाल्लो आसा. आतां फाल्यां सकाळीं कोण एक प्रेग्नंट सुद्दां बायल आसली जाल्यार ह्या रस्त्यान कशी हाडपाक शकता एम्बुलन्सीन. पळया तुमी कितें परिस्थिती आहा. ही सीएमाच्या एरियेन परिस्थिती आहा मडकय वाडा बाया सुर्ला. सो गोंयकारांक दाखोवंक सोदता. तो सांगता प्रत्येक मिटिंगेक की बाबा बऱ्या पैकी बरे रस्ते आहा. सो ही परिस्थिती आहा सांखळे सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. सो आनी दुसरें म्हटल्यार सीएमा कडेन मागता की बेगीन बेगीन हो करून दिवचो. आनी दुसरें म्हटल्यार ते लोकांच्या उदकाचो एक प्रॉब्लम आसा. गोवळीची 4 घरां आसा. ती बाबडी सांगता की तेंच्यांनी स्वता बांय मारल्या 30,000 खर्च येयलो खंय पूण बांयक गिमान उदक नासता. जर हें उदक तर तांकां तूं दिवं शकना जाल्यार तूं दिता 16,000 लिटर उदक कोणाक फ्री. सो मातशें सीएमा कडेन मागता तेंचें मातशें पळोवन घेवचें. सो तांकां एक नळाची तरी कितें ती म्हणटा आमची परिस्थिती तशी ना. तेणी सांगलें की आपल्या कडेन तें करूंक जायना तरी आसतना तेणी केलें. 30,000 इन्वेस्ट करून तेणी बांय मारल्या पूण तो म्हणटा बांयक ते उदकूच मेळना गिमा. सो हो इशू तेंचो मातसो हायलायट करून तेणी मनार घेवचो आनी मातशें सीएमान बेगींतल्या बेगीन करून दिवचें. देव बरें.